सुरवातीचे गायन आम्ही गाऊया. एकलोच आमचो सोमी A13 500 A13 पेज 6. पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या भालवासा सगळी एकूच जावच्याक आमकां मोनाडल्या देगून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबार एकूच आमचो बावतीर एकलोच आमचो देवा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबार एकूच आमचो बावतीर एकलोच आमचो देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादान बोललो दीस आमी तुमकां आवडटा. हे मिसा बिटीन मांडूकीत आसतना आमकां सगल्यांक हे पिडींतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमच्या गोंयांत ही पिळा पसरत आसा. आमच्या भारतांत 6 लाख अदीक लोकांक ही पिळा जाल्या आनी देशाचो सरकार दोतोर नर्सी सगळींच भिरांतीन कशीं आसात. मागुया देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचे वेली ही पिळा पयस करूंक. मागुया सगल्या खातीर जी कोण हे पिडेची आड झुजूंक वावुरतात तांचे खातीर मागुया. मागुया आमच्या घरांनी आमी जियेत आसतना देवाची कृपा एकामेका मदीं समजिकाय सस्निकाय आनी कुशालकाय दिश्टी पडूंक आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटून घेवंक तयार जावंक कोणती बरी काळजान आमच्या पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या मनांतली
काशा मागणी इथे समा बापाक उबारुया. आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या पासत लग्नाचो वसीक दीस करतेल्या पासत मागुया. मरून गेल्ल्यांक सासणाची संस्कार आनी पिडीत आसलेल्यांक पिकोवणी फाव जावंक मागुया. देवा आमचे बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाचे काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. आमोस प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सुर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेऱ्यो सारक्यो करतलो आनी घोट्टाण जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचाल्लोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली अशें सांगता तो सुर्वेस्पोर. आनी तो ते शाती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सुर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पाझरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावन तांचीं फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिलां त्या देसांतलीं कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सुर्वेस्पोर, तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सुर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. म्हणया, सुर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सुर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब, सुर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सुर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सुर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सुर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उबी रावया. Sorvisvorazzoi, 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 sorvisvorazzoi,
सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जुआंचे शीस जेजू सोशी आयले आनी ताणी म्हळें, आमी आनी फारिजे उपास करता, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरन्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राचीं सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या बुल्लांनी बरिनात, बरीच जाल्यार बुल्लां फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्लांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचे देवाचें उतर आमच्या दिसा दिसपट्टे जिविताक जाय तो उजवाड दिता. पयले सुवातेर आमोस प्रवाद्याचें पुस्तक आमी वाचता, ताचो कुडको आयकलो आमी 9 विस्वर. आमोस प्रवादी इस्रायल पोरजेक देवाच्या नांवान बाकीत करता, बरे दीस येवचे आसात. इस्रायल पोरजेचेर बरे दीस येवचे आसात, असले की रोयना फुडें धाकांचो सोरो तुमकां मेळटलो, पर्वतांचेर नवो सोरो पाजरतलो आनी तो दोंगरा वयल्यान व्हांवतलो. हांव म्हज्या इस्रायल पोरजेक बासयलेले देसांत हाडटलो, मोडलेलीं शारां नव्यान बांदतलो. आमोस प्रवादी स्पीक्स पॉझिटिव्हली ऑफ वॉट गूड इज टू कम. देखूनच आमी जबाब दिला, सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. शांतीची खबर आमोस प्रवाद्या उदेशी इस्रायल पोरजेक देवान दिल्ली. आमकांय देव शांतीची खबर सांगता. हांवूय तुमचें दूख, तुमचें वायट काडून उडोवन तुमकां नव्यान बरी करतलो. हें आश्वासन भाव भयणीनो ह्या कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवा कडल्यान घेवया आनी पिडेचेर सांगताक झुजूंक आमी जैत जातल्या म्हूण ओळखून घेवया. शुभ वर्तमानांत आमकां 2 मुखेल शिकवण्यो मेळटात. पयली शिकवण जावन आसा उपासा विशीं. जुआंचे शीस जेजूशी येतात आनी विचारतात, आमी आनी फारिजे उपास करतात, तुजे शीस कित्याक करिना? भाव भयणीनो, जेजू तांकां काय बरो जबाब दिता. जेजू जावन आसलो बासायलोलो मेसियस आनी उपास करताले मेसियसाच्या येण्याची तयारी कशी. रावतालेत उपास करून, मागणी करून, देवाक प्रार्थून आमकां बासायलोलो सोरवुंडार धाड. आनी जेन्ना सोरवुंडार येता
जेजू तांकां सांगता आनीक उपास ना, उपास सोंपलो, कित्याक तुमचे मदीं आसा सुरवुंडार देवान भासायलेलो अभिषिक्त मेसियस. विलियम बाकले अशें म्हणटा, It tells us that to be with Jesus is a thing of joy. It tells us that in the presence of Jesus there is sheer thrilling effervescence of life. Gloom encompasses Christianity is an impossibility. जो कोण जेजू बाराबर भोंवता, जेजू बाराबर चलता, ताचे सगळें खरी कुशलकाय आसा. ताका आनी उपासाची गरज ना. देखून जेजू म्हणटा, जेन्ना ताका काडून वतले तेन्ना उपास करचो दीस पावतलो. पूण जेजू आमचे बराबर आसा, ताचे बराबर आमी चलता जाल्यार आमी सदांच खुशाल आनी सदांच संतोशी. आनीक आमी जेजू बराबर चलूंक जाय, तो आमच्या सांगाताक आसूंक जाय, तेन्ना की आमकां खरी खुशालकाय आसा. दुसरे सुवातेर पोरने आगोस्ताक नवे लुगटाचो कोपो आनी पोरने बुल्लांनी नवो सोरो. कितें जेजू शिकोवंक सोदतालो काय? बाबा भयणीनो, नवी आयडिया, नवी शिकप, नवी चिंतना, नवी शिकोवन मनीस घेवंक रोखडोच आपलें मन बंद करता. सदांच ताका ऑपोजिशन आसता. अशेंच कितें जेजूच्याय काळार घडलें. जेजू एक नवी दिशा जुदेवांचे कायद्यांक दिवंक येतालो आनी हे कायदे जुदेवांच्या मनांत गोठ रिगलेले आसले, ते बदलूंक सोदिनासले. देखून जेजू तांकां सांगता, नवो कोपो पोरण्या कोपड्याक लायनात, नवो सोरो पोरण्या बुल्लांनी भरिनात, तांचो इबाड जाता. जेजू सांगतालो, ही नवी शिकोवण, नवी दिशा जी हांव घेवन आयलां ती तुमी उगट्या मनान घेवंक जाय. बाबा म्हणिनो, जायते फावटी आमचेच भावार्थांत आनी आमच्याच धर्मान जायत्यो चाली रिती, जायते कितें आसा आनी ते इतले आमचे भितर गेल्ले आसा आनी तातूंतच भावार्थ आसा अशें आमी समजता. आनी ते दुसरें बदलोवपां मानून घेवंक आमकां खूब अवघड जाता. जायते फावटी आमी आमचें मन बंद दवरता. भावार्थाच्या जिवितांत न्हय, दुसऱ्या सैमीक जिवितांत पर्यंत जेन्ना पयले फावटी मोटर रेल्वे ट्रेन सुरू जाली तेन्ना खंय जायते ऑपोजिशन आसलें. जेन्ना क्लोरोफॉर्म हें वखद सोदून काडलें सिम्पसन आनी लिस्टर आनी एंटीसेप्टीक सोदून काडलें तेन्ना खंय लोक घेवंक तयार नासलो. कोपर्निकस आमी जाणा, जेन्ना ताणें सांगलें की अर्थ मुव्स रावंड द सन, सुर्या थंयच आसा, आमचो अर्थ घुंवता, ताका पिसो म्हणलो. ताका सांगलें ओगी राव, अशें न्हय तें, सुर्या घुंवता अशें ताणें मानून घेतलें आनी तो बाबडो ओगीच पडलो. सांगतात दिसांनी पावस पडटा, सोत्री सोदून काडली. जोनस हॅनवे हाणें सोत्री सोदून काडली ताणें आनी सोत्रेचे ताणें सोदून काडून एक सोत्री केली आनी इंग्लंडाक खंय तो भोंवतालो ताका खंय पिसो म्हणटाली. सोत्री घेवन वता आसतना वतान पावसान ताका म्हणटाले खंय हें कितें घेवन भोंवता हो, आनी तरेतरेचे प्रश्न ताका करताले. आज आमकां सगल्यांकूच सोत्री जाय. लोकांक ताची आयडियर, ताचे थॉट मानून घेवंक ना. भाऊ भयणीनो, आमच्याय जिवितांत अशें कितें जाता, हें कितें नवें आयलें आमी सवकास जाता, आमी पाटी सोडटा, जायते फावटी विरोध करता. जेजू आज आमकां सांगता, आमचें मन उगटें आसूंक जाय. जायती बरी आयच्या काळाक उपकारता तशी पवित्र सभा आमकां शिकोवन दिता. ती शिकोवन घेवंक आमी उगट्या मनाची जावंक जाय. जेजू आमकां आज सांगता, नवी शिकोवन,
नवे मनान घेवंक जाय. नवो सोरो नवे बोल्लांनी आसूंक जाय. आमी उक्तें मन घेवन जाय तें कितें पवित्र सभा आमकां शिकयता तें आपणावंक आयती जावं. ही कृपा सगल्यांक आमकां एमिसा बिटींतल्यान बापा लागीं मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C30 पान 40 C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा भयणी भावांनो, ही आमचें बलिदान सोदपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां नवें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शास्त्रेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासून फागो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबर्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स.
नवे आनी सासणीक कोरोनाचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू Jesu melo, Jesu जिवंत Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून इमिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सोरकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमचे सरमंडळान जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरमुसान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. काळीज मोचे तू कॉन्ट्रॅक्टा D24 560 D24 पेज 60. काळीज मोचे तू कॉन्ट्रॅक्टा ये जेजू ये काळजान मोच्या काळीज मोचे तू कॉन्ट्रॅक्टा ये जेजू ये ओत्म्यान मोगता आशुंक तुका शेवूंक रावता बागोया शादार गामोच्या आशुंक तुका शेवूंक रावता बागोया शादार गामोच्या. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुती कुलो सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमच्या मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतेक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुज्या उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे ही पिडा नाश करपा खातीर एक खोत घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेव. सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुम्या जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमचे बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुजे जिवान आमकां भरूं. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडून पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. फाल्यां आमचो नवो याज्ञीक फादर मायरोन नोरोना आमचे बरोबर आसतलो. 7:30 वरांचेर पवित्र मिसाची भेट भेटूंक पयले सुवातेर ताचे पासत आमी मागुया. उदीक जेजूच्या काळजा सारको तो याज्ञीक जावं. आनी दुसरे सुवातेर मागुया आमच्या गांवांत जायतीं याज्ञीकपणाक मोठवाशी जिविताक आपोवणी. आमी
आमच्या मोगाची भेट कशी लाभ ऑफरींग आमच्या बाबाक याज्ञीक बाबाक भेटयतल्या फाल्यां. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ऑफिसांत येवन तुमचें दान तुमच्यांनी दिवं येता. फाल्यांचें मीस सकाळीं 7:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाच्या गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 570 आनी 7. E3 पेज 77. Gloria a tu,